Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. पावलूच्या सांगाता वेताले तांणी ताका आतीन पोरयान व्हेलो आनी सिलासाक आनी तिमोथाक जाता तितले बेगीन पावलूशी येवंक आज्ञा घेवन ते परते गेले. पावलू आरियोपागा मोदें उबो रावलो आनी असो उलयलो, आतेनकारांनो, सगळेच वाटेन तुमी एकदम धार्मीक मनशां म्हूण हांव पळयतां. तर तुमच्या शारांत भोंवतना आनी तुमच्यो धार्मीक यादगिरी एकान एक पळयतना वळखो नासलेल्या देवाक अशें बरोवन आसलेली एक वेदीय म्हाका मेळ्ळी. बरें, तुमी वळखो नासतना भोसतात त्याच देवाक हांव तुमकां परगोट करतां. संवसार आनी ताचे भितर आसा तितलेंय रोचला तो देव स्वर्गाचो आनी पृथ्वीचो धोनी जावन मनशांच्या हातांनी बांदलेल्या मंदिरांत रावना. न्हय म्हूण कसलेच गरजेक सांपडलोले भाशेन मनशांचे सेवे चाकरेची ताका गरज ना. कित्याक सगळ्यांक जिवीत आनी स्वास आनी सगळ्यो वस्तू दिता तो तोच. आख्खी प्रितूम भरूंक एकाच मनशांतावन सगळे मनशाकूळ ताणें उत्पन्न केलें. ह्या भायर एक एक राष्ट्र कितलो काळ तोखचें तें ताणें थारायलां आनी ओमक्या ओमक्या गांवांक शिमो घाल्यात. ह्या वस्तू वरवीं सांसपून जाल्ले परी मनशांनी आपणाक सोदून काडूंक देवान अशें केलां. तरी तो आमचे तावन पयस ना, कित्याक ताचे सोवी आमी जियेता, भोंवता आनी आसाव. जशें तुमचे मदल्या कांय कवियांनी सांगून दवरलां, आमी खरेपणी ताची भुरगीं. आमी देवाची भुरगीं म्हणटोच देव मनशांचे कोलेन आनी हिकमतीन केल्ले भांगाराचे, रुपयाचे आनी फातराचे मुर्ती सारको म्हूण आमी समजूंक फावना. असल्या नेणारपणाच्या काळाचेर देवान नदर घालूंक ना. पूण आतां सगळेच कडेन आसलेल्या सगळ्या मनशांनी जिवीत बदलचें म्हूण तो परगोट करता. कित्याक संवसाराची प्रमाणीकपणान नीत करूंक ताणें एक दीस थारायला आनी एका मनशाक नितीदार नेमला आनी ह्या मनशाक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत करून ताची खात्री ताणें आमकां सगळ्यांक दिल्या. मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाची खबर आयकून थोड्यांनी ताच्यो मस्कुऱ्यो केल्यो, पूण दुसऱ्यांनी म्हळें, हे विशीं आमी दुसरे फावटी तुजें आयकूंक सोदता. असो पावलू तांचे मदलो कोडसरलो. तरी थोड्यांनी ताका एकटोवन भावार्थाक वेंग मारली. हांचे मदें आरियोपागीत दियोनीस, दामारीस नांवाची एक बायल आनी हेरां आसलीं. त्या उपरांत आतेनांतलो भायर सरून पावलू कोरिंताक गेलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. स्वर्गार तावन सर्वेस्पराची स्तुती करात. उंच
मोळबार ताची वाखाणणी करात. ताका वाखाणात. सगळे तुमी ताच्या धुतानो, सगळे तुमी ताच्या दोळबारानो ताची वाखाणणी करात. जबाब. स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. प्रितुमे वेले राजा आनी सगळ्यो पोरजा, कुंवर आनी संवसारांतले सगळे मुनसुबीदार, जाणटी आनी नेणटी, तरणाटी आनी म्हातारी, चेडे आनी चेडवां, तशेंच सुपुल्लीं भुरगीं आनी दुदाचीं बाळकां. जबाब. स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. तीं सगळीं सर्वेस्पराचें नांव वाखाणू, कित्याक ताचें एकल्याचेंच नांव थोर व्हरतें. स्वर्गा आनी संवसारा परस व्हड ताची मोहिमा. जबाब. स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात ताच्या वैभवान. आपले पोरजेचें बळ आनी पदवी तो वाडयता. ताची स्तुती करतात सगळे ताचे भक्त. इस्रायलाचीं भुरगीं ताणें वेंगेंत घेतलोली पोरजां. जबाब. स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उद्गार. जेजू म्हणटा, हांव बापा कडेन मागतलों आनी तो तुमकां आनीक एक शारोती दितलो आनी हो तुमचे सवें सदांकाल आसतलो. जुआंवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, आजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण त्यो तुमच्यान आतां मनांत घेवंक जायनात. स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो, कित्याक तो आपल्या पोदोरचें उलोवचो ना, पूण जें कितें तो आयकता तें सांगतलो आनी घडचें आसा तें सगळें कळयतलो. तो म्हाका मोहिमा दितलो, कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजें. ह्या पासत हांवें अशें म्हळां, तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण स्वताचे वाटेन चलयतलो. जुआंव 16 ओळ 13. नियाळाक आधार. सायमन एकलोच पूत जाल्ल्यान अपुर्बायेन आनी देवाच्या मोगान ताका आवय बापायन वाडयलो. सायमनाच्या क्रिस्मा दिसा बापूय ताका आपल्या मोऱ्यांत बसोवन परतून पवित्र आत्म्यांची देणी आनी फळांची बरी समजणी दिता. पवित्र आत्म्याचें आयकून भावार्थान भरमाशान जिविताचीं पावलां मारून बरो जिविताचो रस्तो सोदून काडूंक ताका सूचना आनी भूत दिता. एक देवाच्या आदारान
आनी आवय बापायन दाखयलोल्या मार्गार चलून सायमन एक बरो आनी व्हड मनीस जाता. जिवितांत जायते प्रश्न आडकोळी आयल्यार लेगून त्यो एक एक सुटाव्यो जाताल्यो. लग्न जावन सायमन आपल्याच आवय बापाय सारको एक नवो कुटुंब घडटा. धर्मदूतांच्या इतिहासांत आमी वाचता, संवसार आनी ताचे भितर आसा तितलेंय रचला तो देव, स्वर्गा आनी पृथ्वीचो धोनी, सगळ्यांक जिवीत आनी स्वास आनी सगळ्यो वस्तू दिता तोच देव. हें समजतलो मनीस पवित्र आत्म्याचे सुचोवण्यांक सदांच आयतो रावतलो. सायबीण आमची सोर्गींची माय स्वर्गार वेतकूच तिणे पासून आमकां साणूंक नात, पूण ती आमची राखण करता. बापा, पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन आनी प्रेरणान जिवीत संपूर्ण करूंक वावरूंक आमकां तुज्या मोगान आनी पवित्र आत्म्यान भर म्हूण आमी मागता. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. देव बरें करूं.